सर तुमचा बीजेपी मेंबरशिपाचो जो आंकडो हा तो खबराक पावला. बीजेपी मेंबरशिप ड्रायव्ह आम्ही 1 सप्टेंबराक सुरू केली, पण गोंयांत मागीर चवथीचो वातावरण असल्या कारणान एक 10 दीस मातसो त्या हातून मेंबरशिप ड्रायव्हा भितर खंड पडलो. काल 25 तारीख देशभरा भितर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींची जयंती आशिल्ली आणि त्यामुळे देशभरा भितर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मेंबरशिप करपाचो ट्राय आशिल्लो आणि गोंयांतूय ताचो आमी सादारण काल आमची टोटल मेंबरशिप 1,07,000 क्रॉस जाली आणि त्यामुळे आता आमचे हळूहळू पिकअप जाता आणि आमचे टार्गेट आमी अचीव करतले. सो आता एज ऑफ नाव आता खंयपर्यंत पावले? 1,07,353. ओके. खंयच्या मतदारसंघात अशी कमी हायेस्ट जाल्यार सांखळी मतदारसंघ, सेकंड हायेस्ट वाळपय परये, मागीर त्या सायडीन दक्षिणेक वास्को अशे बाकीचे हातून आसात आणि सगळ्यांत कमी आसा ती थोडीशी वेळ्ळी, बाणावली, मडकय आनी नुवें हांगा थोडीशी मातशी फाटी आसा, पण ती पिकअप जातली. कितलो असो हे करता एप्रॉक्स तुमी? ती एक्चुअली कशें आसा, जितलें वोटींग तांकां त्या मतदारसंघात पडलें त्या प्रमाणे त्याच्यापेक्षा तितली तरी जावं जाय, प्लस मायनस 5-10% अशें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा.